One check. Check one. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे हे नवीन आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळेही आसूं प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज संतोषान भरोन आमी जेजूच्या जल्माची दोबाजीक परब समोरपता. आयच्या सेवा धर्माचो विशय वचात जेजूच्या जल्माचो संतोष सगळ्यांक परगटात. जेजूच्या जल्मा वरवीं संवसाराचेर उजवाड फांकलो आनी मनशाकूळ संतोषान भरलें. पागिवंत फ्रांसीस शावेरान जेजूचो संतोष आपणायलो आनी होच संतोष मनशाकुळांक दिलो. आमी आमच्या बऱ्या कोरण्यांतल्यान जेजूचो संतोष मनशाकुळांक परगटूंक आमकां आपोवणें आसा. दुखांतल्यान आमी सूख आपणायता आनी कोश्टांतल्यान खरो संतोष आमी जोडूंक पावता म्हणटोच
जेजून हाडलेलो खरो संतोष आमी भोगूंक आनी दुसऱ्यांकूय संतोशान भरूंक आमकां कृपा ह्या पवित्र मिसा बेटेन मागुया. आनी ही दोबाजीक समोरुमणेन फाव ते पुरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. काळजंतावन दूख धरून म्हणुया, हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबडो अपराध. ह्या बसोत बागेवन सदांच सांगपार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. ह्या वेळार आमची इंतेसवां देवा मुखार आमी घालुया. किरीत भाशेन मीस आमच्या गोरच्यां पासत आमी भेटुया. आमच्या कुटुंबांतलीं वांगडी आमची मोगाची जी कोण पिडींत आसात तांचो उगडास करुया. जी कोण नोकरी सोदतात, भुरग्याचे देण्याक आशेतात तांचो आमी उगडास करुया. जायते जाण आमचे मदलीं दुखी आसात, भितरल्यान रडटात दुसऱ्यांक सांगून आसतना, कोश्टांक सांपडल्यान वेगवेगळ्यो केसू वेगवेगळे प्रश्न घेवन आमी आयज हांगासर आयल्यात जायत. ह्या कुशलकायेच्या दिसा तो जेजू आमकां संतोश दिवं म्हणून मिसांत मागुया. प्रार्थुया. देवा मनशा कुडाच्या रोचणारा आनी सोडवणारा, मनशाक तुज्या सारक्याचो रोचून एक व्हडो जाप तुवें केलें आनी पातकांतलो ताका सोडून आनी नवी रोचना करून त्यावन अदीक व्हडो जाप केलें. तुजो अनोदपूत सासनांक
तुझ्या देव सैमाचो भागीदार आयज आमच्या मनशा सैमाचो भागीदार जावंक पावलो. ताच्या मनशा सैमा वरवीं आमी सासनांक ताच्या देव सैमाची भागीदारां जावंक निर्मी. आमच्या सोम्या जबदा जेजू क्रिस्ता हा वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जेतान राजवट चलयता सासनांच्या सासनां. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. कितली सोबीत पावलां ती दोंगरा वयल्यान चलून येता ताची. बरी खबर तो हाडटा, शांती सोडवून परगोडटा. अशें तो सियोनाक सांगता, तुजो देव राजवट चलयता, चीत दिवन आयक. तुजे राखणे आपलो ताळो वयर काडटात, ते सगळे एकाच ताळ्यान आड्डोतात. कित्याक सोर्वेस्पोर सियोनाक परतून येता तो आपल्याच दोळ्यांनी तो पळयता. गोट्टान जाल्ल्या जेरुसल्या घोरा निवसनानो खुशालकायेचे उद्गार सोडात. कित्याक सोर्वेस्पोर आपले पोरचेक बुजयता, जेरुसल्याची सोडवण करता. सोर्वेस्पोर आपलो बावळो झुजाक तयार करता आनी पृथ्वीच्यो सगल्यो शिमो आमच्या देवाची सोडवण पळयतल्यो. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. शेकांचेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फाकली. सगली म्हणुया, शेकांचेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फाकली. सोर्वेस्पराक रोचून गाव, नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केली ओर्चोरियां उजव्या हाताच्या बळान आनी पवित्र बावल्यान जैत व्हरून सोडवण दिली. जबाब. शेकांचेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. इस्रायलाचे कुळयोताय आपलो थीर विस्वाशी मोग मनान धरून सोर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्राच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब. शेकांचेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फाकली. शेकांचेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फाकली. आख्खे पृथ्वे गणगणान सोर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घडून गाव, आनंदाचे उल्हास सोड. जबाब. शेकांचेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. किन्नोऱ्यो हातांत दवरून वेगवेगळी वाजंत्रां घेवन सोर्वेस्पराक गितां गाव. तुतुऱ्यो शिंगां वाजोवन सोर्वेस्परा रायाची तणतणीत वाखाणी कर. जबाब. शेकांचेक प्रितुमीचेर देवाची सोडवण फांकली. फेब्रेवांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणींनो, मागां जायते पावटी आनी वेगवेगळे तरेन प्रवाद्यां वरवीं देव आमच्या पुर्वजां कडेन उलयलो. पूण शेवटाच्या दिसांनी हे आमच्या काळार पुता वरवीं तो आमचे लागीं उलयलो. ताका देवान सगळ्या वस्तूंचो दायज केला. ताचेच वरवीं सगळी प्रितूम रचल्या. तो देवाच्या वैभवाचो पडझड आनी ताच्या सैमाचो संपूर्ण रूपकार देखून आपल्या शक्तिवंत शब्दां आख्खो संवसार तो सांबाळटा. आनी पातकांचें मेळेपण काडल्या उपरांत स्वर्गांत तर देवाच्या उजव्याक बसला. जितलो देवदूतांहून श्रेश्ठ नांव ताका दायजीपणान फावो जालें, तितलो तो ताचेहून व्हड. आनी खरेंच खंयचेच दुताक देवान केन्ना तरी अशें म्हणलां जाय, तूं म्हजो पूत, आज हांवें तुका जल्म दिला. आनी तशेंच हांव ताचो बाप आनी तो म्हजो पूत. त्या भायर आपल्या मालगोड्याक संवसारांत पाठयतना तो म्हणटा, सगळे देवदूत
ताका नमस्कार करूं. देवाचें उतरें. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. दिसा मदें पवित्र दीस आज आमचेर उदेवन आयलो. कित्याक आज एक व्हड उजवाड संवसाराचेर पडजोळा. येयात सगळ्या राष्ट्रांनो सोम्याक नमस्कार करात. Survispo तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरबोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोयमा तुका सोम्या. देवदूत गवड्या सोरशी काडून स्वर्गार वेतूच गवड्यांनी एकामेकाक म्हणलें, आमी बेतलेहेमा पोरयान वचुया आनी सर्वेस्परान आमकां कोडीत केला तो निरोप कितें तो पळोवया. आनी वेगळी वेगळी वच जाल्यार मारिया, जुजे आनी कावणेन दवरलेलो बाळूक तांकां मेळ्ळी. बाळकाक पळोवन ताचे विशीं तांकां सांगलोलें ताचें सोत तांकां घुमून आयलें. आनीक गवड्यांनी तांकां सांगली ती खबर आयकून सगळीं अजाप जालीं. आनी मारिया सगल्यो ह्यो वस्तू आपल्या काळजान घडोवन सांबाळटाली. आनी आपणाक सांगलोलें तशेंच सगळें आयकल्या आनी पळयल्या उपरांत देवाची वडवीक आनी वाखाणणी करीत गवंडी परत गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्यानो, आयज कुशालकायेचो दीस, संतोसाचो दीस. आनी आमकां मोठ्ठें कारण आसा हें कॅरल गावपाक. जॉय टू द वर्ल्ड. आख्खो संवसार हें जॉय टू द वर्ल्ड कॅरल गायता. संवसार संतोसान भरला आनी कारण म्हणल्यार एकूच, द लॉर्ड इज कम. सोमी आयलो, देव आयलो, मनीस जावन आयलो, सुडवंडार जल्मला. आनी ह्याच पासो दिसता न्हू आयचो दीस इतलो कुशालकायेचो. सेवा धर्मीक वाटेन देखून आमी तो कुशालकायेन समोरमता. आयच्या दिसा क्रिस्मसाच्या नातालाच्या दिसा 4 भाशेची मिसां. जागरणाचे मीस, विजील मास, मोदयांनीचे मीस, मिडनायट, फांट्या वेलेन, डॉन आनी दिसाचे 4 भाशेची मिसां, 4 वेगवेगळी वाचपां, पूण एकूच गूढ समोरमता. देव मनीस जालो, संतोष घेवन आयलो. खऱ्यांनीच दिसता न्हू जेजू जल्मला जाल्यार आमकां संतोष तो घेवन आयला. आनी हीच एक नातालांची काणी, सोबीत सुंदर काणी आमकां एक बरो संदेश सांगता. दिसता न्हू एक दीस खंय जेजून आपल्या दुताक आपयलो आनी ताका खंय एक भांगाराचो बाळका जेजूची इमाज दिली. खंय जेजून आपल्या दुताक एक बाळका जेजूची इमाज दिली भांगाराची आनी ताका सांगलें, पळय संवसारांत वच आनी पळय, खंयचोय तुका एक बरो सोबीत गोठो दिसती पडटा, त्या गोट्यान वचोन ही भांगाराची बाळका जेजूची इमाज तूं थंयसर दवर. पूण ती मोदयांनी पयली जावंक जाय. उपरांत थंयसर तो लोक आपल्यो बाळका जेजूच्यो इमाज दवरतलो. त्या पासत तूं वच मोदयांनी पयले, मिडनायटा पयले आनी पळय कोणाचो गोठो बरो जाला तो. दिसता न्हू देवदूत गेलो खंय, आख्ख्या संवसाराक भोंवलो आनी ताका वेगवेगळे खंय गोठे दिसती पडले, सोबीत सुंदर नेटोयल्ले केल्ले. आनी तोच खंय घुसपाक गोंदोळाक सांपडलो, खंयच्या म्हूण गोट्यान दवरतलो, इतले सोबीत जाल्यात गोठे. आनी तो खंय असोच बसलोलो आसतना
ताणें खंय ही जेजूची भांगाराची बाळका जेजूची इमाज खंय सायडीन दवरली. कळो नासतना खंय कोण एकलो आयलो तोंडाक बी बांदून आनी तो खंय भांगाराची इमाजूच चोरून गेलो, धांवलो खंय. देवदूतान रावता तोवूय धांवलो खंय त्या मनशा फाटल्यान, त्या चोरा फाटल्यान जाणें बाळका जेजूची भांगाराची इमाज व्हेल्या ती. आनी तो धांवलो थंयसर आनी ताका दवरलो खंय आनी सांगलें, अरे आयज कितली पवित्र रात, सुबीत सुंदर रात आनी तूं चोदता. तेन्ना खंय हो चोर उदगाल्लो, पडे म्हाका गरज आसली, हांव सारको गरजेक सांपडला. कोण काम सोदूंक गेल्यार नोकरी दिनात, घरांत म्हजो कुटुंब भुकेन वळवळटा, तर हांवें एक वायट निर्णय घेतलो. आयज खंय तरी चोरून हांव म्हजे कुटुंबाचें पोट तरी बोत्तलो म्हणून. आनी तेन्ना खंय ह्या दुताक खंय चुरचुरे दिसले आंजाक, आनी ताणें म्हणलें खंय चल हो भांगाराची इमाज व्हर तूं विंग आनी तुज्या कुटुंबाचें पोट भर. हो खंय चोर जो मनीस आसलो चोरूंक आयिल्लो तो खंय खुशाल जावन गेलो. पूण हो दूत खंय निराशी जावन परतो जेजू सोरशी गेलो आनी सांगलें, जेजू पडे हांव ही तुजी भांगाराची मुर्ती घेवन इमाज घेवन गेल्लो, जायते म्हाका मेळ्ळे सोबीत सुंदर गोटे नेटुयल्ले बरे भाशेन, पूण ही तुजी इमाज त्या गोट्यान दवरूंक हांव पावोंक ना, म्हाका माफ कर. जेजू उदगाल्लो खंय त्या आंज बोडव्याक सांगूंक लागलो, पावूंक ना, तुवें तर म्हाका एका सोबीत सुंदर गोट्यान पावयलो. त्या दुर्दैवाक सांपडलेल्या मनशाक जो चोरूंक पावल्लो ताका आदार दिवन तुवें ताचें जिवीत कुशाल केलें. हांव ताच्या जिविताच्या गोट्यान पावलो. भुकेन वळवळटाली, दुकान बोल्लोलो तो कुटुंब, दुर्बळ कुटुंब, तांकां आदार दिवन कुशाल करून तुवें म्हाका ह्या दुर्बळ गोट्यान पावयलो. सोबीत सुंदर गोठो तुवें म्हाका फावो केलो. देव बरें करूं म्हणलें खंय देवानूच आंजाक. इश्टानो, ही नातालांची एक काणी सोबीत सुंदर आमकां दर एकल्याक होच संदेश दिता. जेजू जर जल्मता दर एकल्याच्या गोट्यांत आमचे ते गोटे जिविताचे कितें घेवन येता तो संतोष, जॉय, कुशालकाय. आनी आयज आमकां कारण कुशाल जावंक संतोषान बरोवंक आयज जेजूच्या जल्मा दिसा 3 मोठी कारणां आसात जीं आयचीं वाचपां आमकां सांगतात. पयलें वाचप इजायास प्रवाद्याचें, कुशाल जावंक गरज, संतोषान बरोवंक गरज, कित्याक जेजू आयलो आमकां सोडूंक. जीजस इज बॉर्न टू सेव अस. आमकां सोडवणदार मेळ्ळा. आज सोडवणदार, आमचो सोडवणदार, आज सेवियर इज बॉर्न. इश्टानो, इजायास तेंच सांगता इस्रायल पोरजेक जी दुकान बुडलोली, तांचें गोट्टोन जाल्लें, निर्वाची इग्जायलान गेल्लीं ती, जिवीत सारकें दुकान बोल्लोलें. आनी तेन्ना तो सांगता, पडे हें गोट्टान जाल्ले जिवितान तुमकां हांवें संतोशाचो संदेश हाडला. सोडवणदार येतलो, आमची सोडवण करतलो, आमकां सगलें हें वायटांतलो काडटलो. इश्टानो, आयजोच सोडवणदार जल्मला म्हाका आनी तुका आमचें जिवीत गोट्टान जाल्लें जिवितांतलो भायर काडूंक, आमकां सुटका दिवंक, कुशाल करूंक, संतोष दिवंक तो येता. दुसरें कारण कुशाल जावंक. Jesus is born to be with us. Emmanuel, God with us. देव जल्मला, जेजू जल्मला आमचे मदें रावंक. आनी हेंच ज्यो हांव पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान पयलो आवेसवर सांगता, जें आयच्या दिसाचें शिव वर्तमान आसलें, की देवाचें उतर, देवाचो सोप मनीस जालो, आमचे मदें जियेलो. आनी हेंच हेब्रेवांक बरयल्ली चिटूय सांगता, हाचें दुसरें वाचप. देवान काळा आदीं प्रवाद्या उदेशी उलयलो, पूण शेकी वेळ पावलो, देव आपल्याच पुताक धाडटा आनी पुता उदेशी उलयता. मनीस आतां देवाक पळयता, आतां आनी देव पयस ना, देव आमचे मदें आसा, आमचे सांगाता भोंवलो. मनशान देवाक पळयलो, देव आमचे भाशेन जियेलो, आमकां सजमूंक पावलो. त्या पासून जेजू जरी तर जल्मला आमचे सांगाता रावंक, आनी त्या पासून आमी कुशाल जाता. आमचो देव तो न्ही, हांव वयर रावता तो, आनी आमी सकयल आमकां जाय तें करतात, आमी दुकान आसा ना. तूं कश्टता, देव तुजे बारा कश्टता. हो तो देव आमचे सांगाता जिवंक जल्मला न्हू, यो पयस रावन, पूण आमचे सांगाता जिवंक तो जल्मला. काय बरो देव आमचो.
आनी तिसरें मोठें कारण म्हणल्यार जें आयच्या दिसाचो विशयय बी जीजस इज बॉर्न टू गिव अस जॉय. आमकां संतोश दिवंक तो जल्मला. आयज फांत्या वेले मिसाचें हांवें शिव वर्तमान आतां वाचलां. कित्याक हें वाचप मोदयांनीचें शिव वर्तमान जें परगट जालें ताचें कंटिन्युएशन. मोदयांनीर आमी आयकलां मिसान देवदूत मोहिमा गायतात आनी पयलो संदेश वचून राखण्यांक सांगतात, गवड्यांक सांगतात, जे राखणे आसा ते शॅपर्ड्स तांकां सांगतात संतोशाचो संदेश आनी तांकां सांगतात यात. आनी आयच्या फांत्या वेले आयज हांवें परगटलां त्या शिव वर्तमानांत आमी भितर सरतात. हे खुशाल जातात राखणे. आमकां संतोशाचो संदेश मेळ्ळा. आमी या पळोवंक तो सोमी जल्मला आनी खुशालकायेन वेतात. दिसता न्हू हे राखण्याचे नदर घालूंक गरजेचें. आयज कितें भाशेन आमचो नियाळ मुखार वतलो जाल्यार राखणे तांची परिस्थिती कसली आसली काय. दिसता न्हू पयले सुवातेर इज्रायलांत राखण्यांक बरो मान आसलो आनी त्या पासून आमी जाणात अब्राहम गवंडी आसलो, दावीद गवंडी आसलो, मोसेस देखून गवंडी बरो मान आसलो. पूण ताचो मान देंवता सारको, तांचो द्रेत देंवता. मान खाला पडटा खंयसर जेन्ना इज्रायल परजा इजिप्टान वेता. कित्याक इजिप्तकारां गवंड्यांक बरे नदरेन पडे नासलीं. इज्रायलाचो लोक आदी गवंड्यांक मान दितालो. इजिप्टांतलो लोक तांकां कोयर कसो करूंक लागलो. कित्याक तांकां गवडी म्हणटात ते मेंढरे बी राखतात ते सारके सकयले जातीचे, एके जातींतूच पळोवनात, ते भायले जातीचे. दे आर दी आवटकास्ट. तांकां जातूच लागना. आनी त्या पासून दिसता न्हू तांची परिस्थिती दुर्दैवाची जाली सारकी. कित्याक कांय कारणां आसात. पयले सुवातेर तूं भायर आयलो म्हणटूच ते गरीब जाले, दुर्बळ, सारके दुर्बळ कशे ते जेवंक लागले. तांचें जेवणूय दुर्बळ. त्या जनवरां सांगता, मेंढ्या सांगता कितें आनी खातेले, दुर्बळ. तांची आंगावलीं आंगोस्त्रांय बी दुर्बळ. तेच कपडे ते गुटलायताले, शियांत पांगुरताले, ओत पडलें जाल्यार माथ्याक घालताले. तेच कपडे ते जनवरां सांगता भोंवताना वापरताले. त्या पासून तांकां वास येतालो. तांकां पयस दवरताले लोक. तांचे सांगता भोंवन आसलो कित्याक तांकां वास येता. ते सकयले जातीचे पयस दवरतालो म्हणटूच ते कितें जनवरां सांगता भोंवन तांकां एके भाशेन कांय मॅनर्स उण्यो जाल्यो. दे लॅक्ड गूड एटिकेट्स. तांकां कळना जालें मनशां मदें कशें भोंवचें तें. आनी हें करता आसतना दिसता न्हू गरीब म्हणटूच लोक सगलो भायर येता, कोण तांकां आपयना. ते एके भाशेन आपणाकूच सांबाळूंक एके फावटी नाड बुद्धी करूंक लागले. कोण तांकां पातये ना जालो, तांचे रिलाय करूना जालो. दे वर नॉट ट्रस्टवर्दी. कित्याक फटयताले म्हणून चोरून हाडप, फटोवप. कित्याक तांकांय बरोवंक जाय आसलें. लोक कांय मान दिना, आमी जाय तशें करुया. त्या पासून समाजान तांकां भायर आयले. समाजान भायर येता दिसता न्हू धर्मानूय भायर आयले. कितें भाशेन सिन्स दे वर एट द बॉटम ऑफ द पॅलेस्टिनियन सोशल लॅडर, सकल आसले म्हणून ते धर्माचे वडिलांनी तांकां पयसायले. कित्याक ते धर्मीक वाटेन मेडे आसले म्हणून. भायले वास आनी हें तें भितरल्यानूय मेडे. त्या पासून तांकां देव मंदिरान भितर घेनासले, मागणें करूंक घेनासले. पूण तांच्यो शेडयो बैल, तांच्यो शेडयो मेंढरां जीं आसात ती त्याच देवळान पावतालीं. बोलयो कश्यो, पूण मनीस पावनासलो तांकां भायर. पूण तांची मेंढरां देव मंदिरान भितर पावतालीं. कितलें व्हडलें डिफरन्स करताले पळयात. दिसता न्हू जाय तें भोगलें तांणी. आनी एक म्हणटात ते कित्याक तांकां पयस दवरताले भितरलें मेडेपण. कित्याक जायते फावटी हेच गवंडी त्या जनवरां सांगता संबोवन जोडटाले. बिस्टॅलिटी म्हणटात तांकां. कित्याक तांकां सगळे भायर येताले आनी त्या पासून तांचो द्रेत देंवलोलो. आनी पळयात दिसता न्हू देव कितें करता तो आख्खें गणीत चेंज करता. जांकां भायर आयले जे दुर्बळ आसले देव पयलो संदेश तांकां पावयता. खुशालकायेचो संदेश. कित्याक जेजू मुखार म्हणटलो पयलीं आसा ती निमणी जातली, निमणी आसा ती पयलीं जातली. आनी जेजू आपल्या जल्मांतूच तें करता. जांकां निमणें केल्लें तांकां पयलें हाडटा, पयलो संदेश दिता, पयलो तांकां आपयता. आनी होच देवदूत तांकां आपयता. जे मेंढरां राखताले तेच मेंढरां मागीर उपरांत देव मंदिरांत व्हरून बोली करताले. आतां देवदूतूच तांकां आपयता. येयात देवाचो मेंढरो आयला जो संवसाराचे पाप काडटलो. ह्यो आनी मेंढरे आमकां नाकात.
गवड्यानो तुमी येयात. संवसाराचो देवाचो मेंढरो आयला जो संवसाराचें पाप काटलो तो. इश्टानो, देवान ह्या दुखान बोल्लोल्या गवड्यांक आपल्या जल्मा उदेशी खुशालकाय हाडली, संतोश हाडलो. आमी इश्टानो गोडी, आमी गवडी, आमी राखणे, आमकांय वास येता जायत. आमी दुकान बोल्लोलीं आसात कित्याक आमकां वास येता. कसलो वास? गोडी पातकाचो जायत. गोडी आमचें पातोक इतलें जालां आयज तो लोकांक आमची लॉस जाल्या जायत. आयज हो वास लोकांक पावला, लोक आमकां भायर आयतात. गोडी आमी दुर्बोड जाल्यान जायत. रिणांत पडल्यांत, सारकी नोकरी ना, पयशा वाटेन आमकां त्रास दुकांत आसात. गोडी आमकांय भायर आयल्यान जायत, समाजान भायर दवरल्यान, कित्याक आमचे सुरोपायेक लागून आमची फकाणां कोत्तात जायत. गोडी आमच्या गुणाक लागून फकाणां कोत्तात, वागणुकेक लागून फकाणां कोत्तात, भायर आयतात. आमचे सांगाता संबंद देखून गोडी नात. वी आर गोईंग थ्रू रिलेशनशीप क्रायसीस. आमकां गोडी भायर आयल्यान, जे भाशेन ते मेंढरे, राखणे, जनवरां सांगाता वेळ जाताले कित्याक मनीस तांचे सांगाता वेळ सारी नासलो. ते भाशेन आमीय जाल्यान जायत. आमच्याच मोगाच्यांनी आमकां सांडल्यान जायत. जो मोग करतालीं तांणी घात घेतलो, एक अविस्वासी जावन आमकां सोडून गेल्यान. गोडी आमचीच घरचीं आमकां सोडून गेल्यान. आवय बापूय कॅर करिनात जायत. इतलें बरें करून देखून भुरगीं कॅर करिनात आवय बापायक. इतलें तांचो कुयदाद घेवन देखून आमी भायर आयलोलीं जाल्यात. आमी गोडी एके फावटी ते राखण्या बोडव्या भाशेन कुडीचे वोंडावणेक सांपडल्यान. आमकांच आमचीच वीट येता कित्याक आमी कुडीचे वोंडावणेक सांपडल्यात म्हणून. इश्टानो, तेन्ना जेजू आमच्या जिवितांत जोडून घेता. तो संतोष घेवन येता कित्याक आमी सगळीं दुखांत आसा. आनी होच जेजू आमचे लागीं मागता. जो जल्मान तावन तो आमकां संदेश हाडटा तो दुसऱ्यांक पुरगोटूंक. कित्याक राखण्यांनी तेंच केलें. हो बरो संदेश ते आपूण घेवनूच रावंक नात पूण गेले. आयज इश्टानो, हेंच केलें जाल्यार आमी जो संदेश, बरो संदेश, संतोशाचो संदेश आमकां मेळटा तो आमी दुसऱ्यांक पुरगोटलो जाल्यार आयज संवसार कितलो बरो आसपाचो. हांव गोडी आयज संतोश दिता पूण म्हाका संतोश मेळना. म्हाका कोण तरी दुखयता आनी ह्या पासून आमी सगळीं दुखवलोलीं जातात. जेजू आयलो संतोष घेवन पूण हांव गोडी आजून देखून दुखांत आसा कित्याक खंय तरी चुकता. गोडी होच संतोष आमी आमच्या जिवितांतल्यान जावन ते घरांत, समाजांत पुरगोटलो आयज संवसार कितलो सोबीत सुंदर आसपाचो. इश्टानो, फ्रांसीस शावेरान तेंच केलें. ज्या दिसा ताका इनास दे लॉयलान ही जेजूची उतरां ताच्या कानार सादयलीं, द वर्ड ऑफ गॉड बिकेम फ्लॅश इन हिज लायफ. देवाचें उतर ताच्या भितर जोडून घेता. ताचो पर्सनल क्रिसमस जालो. त्या फुडें सगळे भायल्यो वस्तू ताका संतोश दिताल्यो पूण त्या दिसा जेजूचो खरो संतोष ताका मेळ्ळो आनी तोच पुरगोटूंक तो आयलो. होच संतोष एक बरो पोरमोळ कसो ताणें शिंपडायलो आनी आजून देखून ह्या संतोशाचो बरो पोरमोळ आयज देखून आमकां येता. अशें म्हणटात इश्टानो, ही पुर्वजांची सांगलेली गोडी हिस्टॉरिकली एक्युरेट ना आसत ती. अशें म्हणटात की जेन्ना फ्रांसीस शावेराक कोसाक लायलो, मातयेक लायलो आनी चुनो घातलो, ताची कूड बेगीन बेगीन पुसूंक ही पुर्वजांनी सांगून दवरलोली. ती सारकी ना जावं. इश्टानो, ते परत आयले तेन्ना ताचो फोंड सोदूंकूय ही आदल्यांनी सांगून दवरलोली. ताचो फोंडूच तांकां मेळो ना जालो. कोसनी सायन दिवन चायल्यो, वाऱ्यांनी मेळो ना जालो. पूण एके कडेन कोसांतकूय मेजरी गांव फुल्लोलो. मेजरी गांवान जे गोंयचें झाड जाका बरीं धाकटीं फुलां फुलतात, पोरमोळ येता बरो, आनी हेंच झाड खंय तें सुवातेर आसलें कोसांत. तांकां दिसलें हांगासर कितें तरी आसतलें. हो वास पोरमोळ आनी तांणी उस्तिल्यार खंय थंयसर फ्रांस शावेराची कूड आसली आनी ही ताची कूड जी कुसोंक नासली तोच मेजरी गांवचो पोरमोळ खंय शिंपडावंक लागली. इश्टानो, आयज देखून ह्या बागीवंताच्यो बऱ्यो करणयो, बागीवंतपण ह्या पोरमोळा भाशेन शिंपडत वेता. जो संतोश ताका मेळ्ळो जेजू क्रिस्ताचो, आयज तो ताचे जिवितांतल्यान ताची कूड जी आसा ती हांगासर आयज देखून जेजू क्रिस्ताचो बरो पोरमोळ शिंपडायता. आयज हो जेजू जो जल्मला तो आमकां संतोश दिवंक त्या आल्ताराचेर येतलो. आमचे लागीं तो मागता. आयज जो आमकां संतोश मेळ्ळा तो आमी घरांत दिवया, आमच्या शेजाऱ्याक दिवया, समाजांत दिवया आनी तेन्ना इश्टानो सगळीं आमी केन्ना ना केन्ना तरी हो संतोश अनुभवूंक पावतले. नाजाल्यार हो संवसार आदी फुडें जायतो दुकान आसा. जायते जाण आमी गोडी तोंडार हांसो घेवन आसात पूण भितरल्यान रडटात. कोणाक तरी आयज
आनी ह्या दिसांनी नातालांच्या दिसांनी हो जेजू क्रिस्तान हाडलेलो संतोष दुसऱ्यांक दिवन ह्या जेजू क्रिस्ता लागीं आमकां कुरपा बोड मागुया. सगळीं आमी उबी रावया. हे वेळार आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोत मानता देवाक सोर पदवीदार बापा स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोजदारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं सांबाळलो आंकवार मरिथाय सोमलो पोंच पिलाता काल ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवीदार देवाच्या सुयात बसला थंय तां जेवल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकठार पातकाचे भोगसुणे कुडीचे जीवन सासणाचे जिवीत. आमेन. हे वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजूच्या जल्माचो संतोष पोरचेक बऱ्या प्रवचनां आनी जिविताचे बरे देखींतल्यान दिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोगीं आयकून घे. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी काळोखी कोडण्यो पयसावन समाजांत पोरचीचें दूख उणें करूंक आनी तांच्या जिवितांत संतोष हाडूंक बापाची कृपा तांकां मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोगीं आयकून घे. आमी सगळ्यांनी जेजूचो जल्माचो संतोष आपणावन वायटोवें जिवीत सोडून दिवंक आनी ताची खुशाल पाटलावदारां कशी जिवंक बापाची कृपा आमकां मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोगीं आयकून घे. भागिवंत फ्रांसीस सावेराचे देखीन आमी जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक आमच्या बऱ्या करण्यांतल्यान पुरगोटूंक बापाची कृपा आमकां मागुया. विश्वासान मागता बापा आमकां दोगीं आयकून घे. दळ बाबा कालतिक्यान तुजे फुडें मागणी दवरल्यान ती दोयन आयकून घे म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. Konyo bari konyo umbiasa tachiwa pusu Moja baba boyni bala Jesu bitong chirino Isa bitong zadawosha Jiwa uno bosan kore Munchan soru Jivi soru Goshen papa Jesus ove Bogna duka Jivit moje Munchan soru Jivit soru Goshen papa Jesus ove Bogna duka Jivit moje. सगळीं उबी रावया. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवापाक मानता दोसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवन
देवा आमच्या बापा ह्या बलिदानान तुजी भोक्ती सोपुनायन आमी करूंक पावता आनी ताचे वरवीं तुजें बोगसोणें आमकां सोपुनायन मेळटा देखून आयच्या दोबाजीक पोरबे दिसा ही भेटोवणी आमच्या हातांतली तूं मानून घे तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवीं सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित बापा सुर पदवेदारा आनी सासनाच्या हा देवा सुर काडी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजो अनोत्सव मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखूंक खाता ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वचूं आमची ही काळजां देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी स्वर्गीच्या सोर दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी ही गायता Dodbaranco सर्वेस्पो Surgani संसार pola tuja wojbowan Utsorgi tuka surco सर्वेस्पोराचे नावी येता ताका सोर Utsorgi tuka surco बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपले हीच खोशेन खोस्ट मरण सोसूंक वेचे ही आहादी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी हीक मुडले हो हो तुमी सोमेस घ्या आनी ही काया ही मोजी ही कूड तुमचे पासोत सो मोहर पुंची ते हिच परीन जेवण जातूच ताणे हे काळज घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी हीक म्हणले तुमी ही सोमेस घ्या आनी हांतले पिया ही म्हज्या रोगताची ही काळज नव्यानी सासणी कोराराचे हे ही रोगो पातकांचे ही बोगसोणे मेळच्या तुमचे हे पासो आनी सोमेस मनशा हा पासो ते वारो तोले हे ही म्हज्या उगडासा कोहुरा सगळी उबी रावया गावून बावार्थाचो गूट पुरगोटया Sonia Jesu Ami homundo katawani Kashitle pieta vitle pauti Tu voi povanie sonami tuche Moron purgota बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी सुरवणची काळज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आमची सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगो शिवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खी प्रितुमेचेर विस्तारले जे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा सिम्या आदारी गवळी बापा आनी सगळे अनेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवस्तो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूट कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामोळ पडूंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता
आंकवार मरे देवाची माय सांगाती तिच्या पोती बागेवन जे बागेवन दोरमता बागेवन फ्रांसीस शावेर आनी सूर काडीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भोगतां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहीम गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेव सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवेदार बापा सूर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनात दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थोन हात जोडून दीर दवरून म्हणुया आमचे अप्पा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज्य आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळेन पडूंक दिनाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन नोत्रेकता तर आमकां जीवदार काकुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरम दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां येता आमच्या पातकांची न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या बाळताचेर दिश्ट घाल आमचे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जे ते राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन सोम्या शांती सदां घाल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक मोगान हांसत्या तोंडान शांती दिवया देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कोत देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमची काकूत कोत देवाचे शेले संवसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काटाती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली कातोलीक धर्मान जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कुमन्यांक घेवंक येवचें आनी दोनूय बाजूंनी एकामेकाक फुडो करून उबे रावन कुमन्यांक घेवचो While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाने बावतीन संस्कार घेतलेला आहे तानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे जिन्होंने कातोलिक कलीसिया में बावतीन संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आए
della ponti della vine, catololo rucacando, bigololo rurisando, catololo rucacando, bigololo rurisando. आमच्या जिवितांत कुशलकाय हाडटलो जेजू आतांच आमच्या काळजांत आयला. थोडोसो वेळ आमचे दोळे धांपुया आनी आमच्या काळजांत आयिल्ल्या जेजूक दिनवासुया. सगळीं उबी रावया. प्रार्थुया जेजूच्या आनी आमच्या बो मोगाळ बापा, आयच्या दिसा जल्मलो आमचो सोडवणार आमकां तुजी भुरगीं करूंक खायला. तोर संवसारांत आमचे जिणेंत ओदीक ओदीक ताचो उपकार घेवन स्वर्गार ताच्या अमोर जिवितांत आमकां सगल्यांक वांटो दिता दी. आनी हें आमी मागता जप प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवीं. मातशें बसत. सगल्यांक तुमकां आनी तुमच्या कुटुंबाक जेजूच्या जल्माचे दोबाजीक परबेची कुशालकाय आमी आवडेतां. आयज मिसाची भेट समोर उबलल्या पाद्र फ्रांसीस बारेटो ताका आनी गायन पंगडाक आमचे दिनवास. आयज आनी ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे पोरी सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. मोगाळ भाव भयणीनो चोत्राय दवरची. आयज फाल्यां आनी डिसेंबराचे 27 वेर फक्त व्हील चॅर आनी बगी कावंटर बंद आसतलो पूण उमाव चालू आसतलो. डिसेंबराचे 27 वेर उमो घेवंक वचपाची गेट सांजे 5 वरांचेर बंद जातली. चोत्राय दवरची. आतां कुमसारां आनी कावन्सिलींग आसचें ना. फाल्यां तावन कुमसारां आनी कावन्सिलींग परत सुरू जातली. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 6:30 ते दनपार 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. मोगाळ भाव भयणीनो 3D प्रोजेक्शन मॅपिंग शो ऑन द लायफ ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर हो युनिक शो आयज तावन जानेराचे 2 तारखे पर्यंत सांजे 7 ते 10 मेरेन चालू आसतलो. उमावाक भितर सोदतात त्या कॅथेड्रलाच्या मेन गेटींतल्यान भितर सरून कॅथेड्रलाच्या लॉनाचेर तुमी वेचे. शो सोंपल्या उपरांत उमावाक भायर सोदतात तेच एक्झीट गेटींतल्यान तुमी भायर वेचे. हो शो दर अर्द्या वरा फाटल्यान दाखोवल जातलो. आशिर्वादाक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आशिर्वाद घेवंक तुमच्यो तोकल्यो बागुयात. ओगणीत मोगाळ बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं मनशा मदलो काळोख पयस केलो आनी ताच्या मैमेवन जल्मा वरवीं हो पवित्र दीस परजोडीत केलो. तोच बाप ओगुणाचो काळोख पयस करूं आनी सुगुणाच्या उजवाडान तुमचीं काळजां भरूं. बापान आपल्या पुताच्या जल्माची संतोषभरीत खबर गवळ्यांक दिवन आपल्या दुतांक पाठयले. तोच बाप तुमची काळजां संतोषान भरूं आनी शुभ वर्तमानाचें दूत तुमकां करूं. बापान आपल्या पुताच्या मनशापणा वरवीं स्वर्गार आनी संवसारा मदें एकवट घडोवन हाडलो. तो तुमकां आपली शांती आनी इश्टागत दिवं आनी स्वर्गीच्या सुखाक तुमकां पावों. आनी सर पदवीदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर दिवं आनी तुमचे सवें सदां आसूं. वचून यात क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बरोबर.
भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुझे काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जळोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासतांव आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोदी मागतांव. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओचरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शाती पावय म्हूण मागतांव आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटांव. आमेन.